मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. ते फाटल्यान पळयनाका कित्याक ते पयर हांवें पुजा केल्यानी जन्माष्टमीक थंयचे टीव्ही बी काडून हांगा दवरला कित्याक थंय म्हाका अडचण जाता पुजा करतना. सो तसं काडले आतां व्हरून दवरूंक जाय. सो शिव आयज सकाळी बेगिना गेला. आयज आनी फाल्यां ताका इव्हेंट आहा म्हणजे हांगा कितें ते जन्माष्टमीचे 2 दीस आयज आनी फाल्यां. सकाळी बेगिना 7ाकूच गेलो तो आनी शिव 7ाक उठलो म्हणजे ओदर उठलेलो तो उठला. आता भायर आई घेवन बसला. ओके, आज ब्रेकफास्ट बीन कांय जावना. आनी आईन ते दुदीची बियो घातले न्ही दुदी ते तुमकां दाखयता कितलें बरें जाला पळय. आनी ताका फुलां बीन येयला. सो हें पळयात बरें लांब जाला वाल. हें पळयात वयरू जाला. तुमकां सांगलें न्ही टेंडर पानां काडून न्ही भाजी करूंक जाय, करूंकूच ना. आनी हें पळयात ताका हें सो हें पळयात अशें ताका फुलां बीन जाला आनी वयरू जाला, खूब जाला वयर. ताका न्ही फुलां बीन जाता पण दुदी जायना. कितें जावं जेन्ना आमी करेला लायता फुलां जाता पण करेला जायना. ताका लागून मागीर लावपा विचारता. आनी पात्रोची पानां खूब जाला, थंयसर जाला पात्रोची पानां आनी हांगाय जाला. हें पळयात खूब जाला. आनी ब्रेकफास्ट न्ही आयज हांवें ऑर्डर केला. सदांच करता न्ही घराडे. सो म्हटलें आयज ऑर्डर करया म्हटलें. म्हणपा लागलो आपूण भायर च्या पिता म्हणपा लागलो कित्याक आकाश आहा न्ही. सो सकाळी 7ाकूच गेलो तो आयज हें सगळें सामान बीन तो काडटलो. सो आयज हें खाली जातलें. ओके चला, आयज न्ही हांवें पुरी भाजी ऑर्डर केले. पुरी आनी ना चणा मसाला आनी पुरी. कित्याक मसाला डोसा बी न्ही ते कोणाक आवडना. म्हणजे म्हाकाय आवडना मसाला डोसा. दाखयता तुमकां हांवें न्ही हांगचें ऑर्डर केला नवरत्न न्ही नवतारा परवरी. सो सदांच ब्रेकफास्ट आसता आमच्या घरा सकाळी. आनी आयज आयतार कितें करपाचें वाज म्हटलें ऑर्डर करया. दाखयता तुमकां. हांवें सँडवीच ऑर्डर केलें आनी पुरी आनी भाजी. ओके, हें ओपन करून दाखयता तुमकां. सो हें पळयात वयर चिप्स घातला आनी भितर सँडवीच आहा. सँडवीच सो हें पळयात 3 पुरी येयला आनी चणा मसाला येयला. चणा मसाला वास बरो आहा. आनी काय अशें 2 प्लेट बी ऑर्डर करूना. चड जायना खावपाक तें तशें उरता. मागीर मम्मी म्हणपा आपल्या एकूच पुरी दी खंय. ती एक पुरी घातलें आनी सँडवीच भितर 2 आसा. जालें ब्रेकफास्ट आमचें. ओके मी पळय हांगा हाच्यो खंय इश्वीक तूं कितें खातलो च्या वांगडा? खंय गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग कर. सगळे जाणां म्हणटा फेस आई भशेन दिसता खंय न्हू रे. थँक्यू. घरा भितर एक लायल नाही आजी पुढे. आजी तो आजी निरुमा इश्वी हाय कर. हाय कर हाय कर हाय कर. बेश्टो खोकून दाखयता कमीचो ना. आतां न्हिदतलो तो. आतां न्हिदतलो मागीर 11 बी असो उठटलो. मागीर उठले की ताका मागीर न्हावपाक घालतलें. ना रे आतां जांभळे काडटा तो. चल घे च्या, तूं च्या पी. आमकां टीव्ही ना जाल्यार सकाळचे दीस उजडना. पयलीं टीव्ही लावून न्यूज पळयता आमी खंयचे कितें जाला तें वर्ल्डान. ओके सो चला च्या पिता. ओके च्या करता. मम्मी सकाळी मातशी बेगिना च्या पिता. च्या आनी टोस्ट खाव कितें खाल खंय. तिका म्हटलें ना हांवें आयज म्हणजे कांय करनाका कितें ऑर्डर करता म्हणून. च्या दवरता ती च्या पिना. हांवें ती च्या करता पिल तूं म्हणजे अशें ना डेली च्या पिना ती. सकाळी टोस्ट आनी च्या पिल ती. ताका लागून चला हांव च्या पिता. ओके पिवन मागीर खूब कामां आसा ते कामां करूंक जाय. ओके मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. तूं जालें आमची च्या पिवन. बरें आसलेलें हें भाजी छोले बरें आसलेले. हो न्हिदात ना म्हटल्यार खंय कामां करया म्हटलें. आनी हो हांगा बसून खबरी करता. कितें रे न्हिदना? आं आतां म्हज्या हातीन तो धरता. वाजून दाखय टॉय हें करून दाखय आवाज करून दाखय. ते हात. हय आमचो कुंभकर्ण आतां उठोंक ना. जस्ट तिका हांवें कॉल केलें ट्युशन टिचरीक केन्ना धाडू. केन्ना ती 11 बी धाड म्हणटा न्ही. ती म्हणपाली 5 धाड की फाल्यां ग्रामर पेपर. सो एग्जामी टायमार ती संडेचीक येता. ऋत्वीक हय उठ रे तुवें सँडवीच सामकें मोव जालें. उठ सँडवीच ऑर्डर केला हांवें.
उठा सँडविच ऑर्डर केला उठ उठ ट्युशनीचे पाचांक आपयला ट्युशनाक उठ रे ओके कपडे सगळे मशिनाक घालता मागीर मेळटा तुमकां हां चला 10:30 जाली आनी मो आजून उठोंक ना उठ रे सँडवीच मो जातले मरे उठ रे कसली न्हीद पळय हांकां सो असो हांगा लॅडर दवरला तो काल ते जन्माष्टमीचो सामान काडलेलें न्ही ते वो धरूंक जाय हे पळय हें मागीर फ्लावर बीन ते आनी हें सगळें ते वो धरूंक जाय सो म्हटलें हांव चडटा हांगासर आनी सगळें सामान न्ही वो दवरता रे तूं दवरता चल चड तर वयर दवरतलो गे सो हें पळय सँडवीच हांवें ऑर्डर केल्लें तितून न्ही चिप्स मेळ्ळा घे रे सँडवीच खा रे यो रे बेगिना हेजें न्हीद जालें पळय न्हीद जाली हेजी आनी म्हाज्या हांगाची कामां जावंक ना घे टॉय एका बरो पळयत तो न्हू इश्वीक आनी हातीन धर कोण तो आनी बी घे खेळ आं पडलो मरे तो पडलो मशीन मारले ऋतुका नाव घालू गे कित्याक तो मातसो किरकी करता ओके ओके हां हां ओके सो पापलेट क्लीन करूंक जाय मम्मीन पापलेट काडून दवरूंकूच ना बांगडे आहा ते 3 आतां खातले मागीर रातचे की खातले ताका म्हटलं आईक पापलेट काडून दवर क्लीन करता तर इशूका न्हायता कित्याक तो उठला मागीर कितें करता एकदां नुस्तें हात घातले न्ही मागीर आनी ताका जावचें ना मागीर रडत रावतलो ओके सो आयज न्ही म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केलेले आनी काल म्हाज्या युट्यूब फॅमिलीन जे तुका खबर आहा ते ताका एक बेबी गर्ल जाला कितें आसलें न्ही डावट ते म्हाका कॉल करता कितें खावंक जाय कितें नाका सो म्हाका तेणें आनी खूब जाणांनी म्हाका न्ही कमेंट केलेले की मेथीचे पेज कशे करपाचे ओके सो आयज मम्मी करता मेथीचे पेज म्हटल्यार तुमकां शेअर करया सो ताका न्हांवपाक घालच्या पयलीं हांव तुमकां सांगता तिका ते कुकरान घालूंक जाय खंय सो टायम जातलो न्ही सो ताका लागून दाखयता तुमकां मागीर हांव ताका न्हांवपाक वयता सो हांगासर जे पेज करपाक न्ही हांगासर पळयात रातचे न्ही 1 धाकटो चमचो मेथी भिजत दवरला ओके रातचे न्ही आमकां हें भिजत दवरूंक जाय मेथी ओके सो हें आतां बरें सोक जाल्लें आसा सो हांगासर घेतला उकडे रायस ओके उकडे रायस न्ही 1 कप घेतला 1 कप घेवन घालून न्ही उदकान ताका मातशें भिजत घालूंक जाय कळ्ळें न्ही मातशें हें भिजत घालूंक जाय हांगासर न्ही हांव उकडा रायस घालून करतलें तुमकां जाय जाल्यार सुरई तुमी घेवंक शकता इफ तुमी सुरई घालून करता जाल्यार 1 सिटी काडपाचें आतां हांगा उकडो रायस घेतला बरें हेका भिजत दवरलेलें उदक काडला आतां हेका न्ही आमी कुकरान घालून 1-2 सिटी काडूंक जाय हय इफ तुमकां याद ना भिजोवपाक ओके जाल्यार तुमी 3 सिटी काडात ओके भिजोवपाक दवरूंकूच जाय अशें ना सो आमी दवरलें भिजत ओके आतां हें न्ही कुकरान ट्रान्सफर करून घेवंक जाय मेथी घालता सो हो बाउल न्ही 1 2 3 4 सो तुमी 4 कप न्ही उदक घाला आनी कितें घालूंक जाय गे उदक जास्त इफ उदक बीन चड घातलें सपोज मागीर जर शिटी बी येयली न्ही जाल्यार उदक काडून तुमी ओडूं शकता सो हांगासर न्ही एक 3-4 कप उदक घातला आनी कितें घालूंक जाय आनी कांय ना लीड बंद करात आनी आतां आमी 2 सिटी काडटले सो हांगासर फक्त 2 सिटी काडटा कित्याक भिजत दवरलेले इफ तुमी भिजत दवरना जाल्यार 3 सिटी काडा ओके हें जावूं न्ही आईचें हांव ताका तेल लायता ताका न्हायता ताका न्हीद घालता ओके मागीर मेळटा तुमकां ओके चला ए आवाज स्लो कर रे सो इश्वी न्हिदलो दोळ्यान न्हीद आसा तरी पूण न्हिदना मातशें न्हिदलें मम्मी म्हणटा ताका भायर घाल खंय भायर घातलें न्ही तो किरकीर करत रावतलो ओके सो इश्वी न्हिदला खंयची काम जाल्ली आसा आनी हांगासर न्ही सो आईन न्ही हांगासर पळयात नाल्लाचो रोस सो हो न्ही बावल भरून न्ही सोय घेतलेले मिक्सरान वांटून थोडें उदक बी घालून न्ही हें आतां घालप तें उडोवपाचें कळ्ळें सो रोस काडून घेतलेले आसा आनी हें पळयात जाल्लें आसा 2 सिटी काडला 2 मम्मीन भिजत दवरलेलें न्ही ताका लागून 2 सिटी काडला आनी बरें शिजलेलें आहा हें पळयात ओके सो हें आयदनान ट्रान्सफर करता पेज कोणें खावपाचें अशें ना की कोण ब्रेस्ट फीड करता तेन्नाच खावंक जाय अशें ना कोणेंय खालें आतां कोणेंय खावपाक एकदम बरें लागता ओके सो हें पळयात ताका आयदनान ट्रान्सफर करून घेतला सो आतां एका न्ही गॅसीच्या वयर दवरला आनी गोड घातला हें पळयात गोड तुमकां जितलें कितें आसलें दोरो सो कितें तुमकां सपोज स्वीट चड जाय जाल्यार त्या प्रमाणे तुमी घालूंक शकता सो हांगासर 1 कप घेतला गोड ओके आतां घालता थोडेंशें मीठ घे सो जस्ट थोडेंशें मीठ घालता एक 1/4 टीस्पून मीठ घालता बरें ताका मिक्स करून घेयात कित्याक गोड न्ही मेल्ट जावंक जाय ओके तो जस्ट सिलिंडर सोंपलें काडूंक वयतालें हांव दोरोच तुटलो
काडपाकूच जायना. मागीर हांवें म्हजे नेबराक आपयलें, तेजे कडेन जायना काडपाक. सो हें पळयात म्हटलें आसूं म्हटलें. सो आतां शिव केन्ना येतलो खबर ना, तो जेवपाक येना म्हणटालो, काडपाकूच जायना. आतां पळोवया कितें करता तें. आनी मेथीचे पेज न्ही हांवें हितून दवरला इंडक्शनार. सो न्ही हांगासर न्ही आतां गोडाक म्हणजे गोड मेल्ट जाल्लेलें आसा आनी बरें न्ही हें बॉयल जावंक जाय. एका बरेंशें मातशें खतखतो येवंक जाय. मागीर आमी घालतलो नाल्लाचो रोस. सो हांगासर पळयात एका बरेंशें बॉयल येयल्लें आसा. सो आतां घालपाचें नाल्लाचो रोस. घाल रोस घालपाचें आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. आतां ताका बरेंशें खतखतो हाडूंक जाय. जालें न्ही गे. मागीर आमचें मेथीची पेज रेडी. सो एका न्ही पयलीं बरें बॉयल येवं न्ही. सो गोड न्ही आमी ते ब्रावन गोड घातला न्ही, ताका लागून तुमकां अशें मातशें तें ब्रावन दिसतलें. ओके कांय ना, खतखतो आयली की जालें मागीर. सो त्या खतखतो येवपाक टायम आहा. हांगासर हांव न्ही पापलेट क्लीन करता. सो हें पळय जाल्लें आसा. बरें खतखतो आयला. हांगासर मेथीचे पेज रेडी. तुमकां जाय जाल्यार इलायची घालात आं मातशें धाडोन. इफ तुमकां जाय लायक जाल्यार. म्हाका लायक ना म्हणून हांव घालना इलायची. ओके हें जाल्लें आसा. आनी तुमी हें करून न्ही ओके 3-4 दीस खाल्या जाता. फ्रिजीन दवरात. ओके आनी खावच्या पयलीं मातशें गरम करून खायात. ओके सदांच न्यू फ्रेश करून खावपाचें जाय अशें ना. चड प्रमाणान करात, फ्रिजीन दवरात आनी खायात आनी गरम करून खायात. ओके सो हांगासर जालें शीत आनी सुंगटाचें हुमण. हें पळयात. एक्चुली न्ही सुंगटाचो पुलाव करपाचें आसलेलें. पुलाव नाका म्हटलें की सुंगटां मातशीं चड आहा आनी बारीक आहा न्ही ते पुलावान आनी बरें जायना. म्हटलें करीत कर म्हटलें. हितून भेंडे पडल्यार बरें जावपाचें. सो भेंडे कांय ना. सो जाल्लें आसा. आतां हांव नुस्त्याक न्ही मसाला बीन लायता. बांगडे स्टफ करतलें हांव. थोडेशें ग्रीन मसाला आसा हितून पयर केल्लेले. आई आपल्याक आपल्याक स्टफ नाका. आई बेश्टो भाजता आनी पापलेट पळयात. हेका आतां मसाला रेडी करता. सो जालें हांगासर नुस्तें फ्राय करून प्रॉन्स आसलेले आनी थोडेशें पापलेट फ्राय केला. ओके जेयता ना पयलीं म्हाका हें म्हणजे डायनींग टेबल आहा पळय क्लीन करूंक जाय. थंय ऑयल बीन स्प्रेड ऑयल बीन स्प्रेड जाला. ओके सो जेयता इशू उठोवना आजून. जेवून न्ही म्हाका तरी स्टडीज घेवंक जाय. ते 5 ताका तशें ना. थोडेशें घेता हांव स्टडीज. ओके आनी म्हाका तुमकां कितें शेअर करूंक जाय. खूब जाणां म्हाका विचारलेले. सो मागीर तुमकां हांव तें शेअर करता. ओके सो मेळटा तुमकां मागीर. ओके चला. सो जस्ट जेयली आमी. जस्ट जेयलें जस्ट उठलो आनी भायर न्ही बरो पावस पडटा. हो हांगा बसला. सकाळच्यान पावस नासलेलें. सो उठलो आतां म्हटलें एका मातशें हांगा बसयता हांव. वारो बरो येता न्ही थंड जाता सारकें आनी तोय बरो एन्जॉय करता. विश्वीक ओय विश्वीक आयकत हाय गाय बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. कशें आसा तुमी? सो जस्ट आत्तां जालें हांव फ्री. ऋत्वीक गेला ट्युशना आनी शिव न्हिदला. ओके सो म्हाका खूब जाणांनी कमेंट केलेले. हांवें ते शिवनाथाक ते गिफ्ट दिल्ले पळय ते फोटोज ते खूब जाणां आवडले आनी खूब जाणां म्हाका कमेंट केलें की आमकां सांग एड्रेस म्हणजे खंयच्यान तुवें कितें ऑर्डर केला. सो हांवें कोणाकूच रिप्लाय करूंक ना. सो म्हटलें एक ब्लॉग म्हणजे एक ब्लॉगानूच ते उलोवया म्हटलें. ओके सो हेंचे न्ही एक इंस्टाग्रामार न्ही एक आयडी आसा. ओके थ्रू इंस्टाग्रामार ते वचूनच तुमकां ते बूक करूंक जाय. कळ्ळें न्ही अशें तुमकां मेळचें ना. सो तुमकां हांव कॉन्टॅक्ट नंबर तेंचो दिता तुमकां. ओके वॉट्सएप नंबर जो आसा तेय तुमकां हांव शेअर करता. सो तेंचे न्ही इंस्टाग्रामार आयडी आसा OMGS म्हणून एक्रिलीक. ओके कॅपिटल लेटरा OMGS एक्रिलीक आसा. थंय वचून तुमी हें बूक करूंक जाय. सो आतां हितून न्ही पोर्ट्रेट मागीर लँडस्केप कशें जाय स्क्वेरान जाय मागीर कॉलेज कपल अशें खूब ऑप्शन आसा. ओके मागीर तुमकां कशें सायडीन फ्रेम जाय विदाउट फ्रेम जाय बॉर्डर अशें तुमकां खूब ऑप्शन बी तितून आसता. थंय वचून तुमी ऑर्डर करूंक जाय. कळ्ळें न्ही पण तुमच्या इंस्टाग्रामार तुमचो अकाउंट आसूंक जाय. ओके तुमी मागीर ते चूज करात कशें जाय तुमकां ते सर्कलान जाय स्क्वेरान जाय पोर्ट्रेट जाय. मागीर तुमी न्ही सायज चूज करात. फॉर एग्जांपल 12/9 16/12 ओके 18/12 21/15 30/20 35/23 48/36 अशें तेंचे न्ही सायज आसा आनी ईच सायजाचे न्ही डिफरंट प्रायस आहा. फॉर एग्जांपल 12/9 प्रायस आसा 699 आनी हांवें जे ऑर्डर केल्ले ते 16/12 ओके तेजो कॉस्ट आसा 1099 एक फ्रेमाचे. ओके आनी मागीर थिकनेस तुमकां खंय थिकनेस जाय 3M 5M 8M अशें 3 तेंचे ऑप्शन आसा. हांवें जे ऑर्डर केल्ले 3M म्हणजे जस्ट म्हणजे चड थिकनेस ना जस्ट बारीकशें आसा. ओके हय तुमकां ते चूज करूंक जाय की कितें जाय ते तुमचे फोटोज तुमकां कसले फोटोज जाय
तांकां सेंड करूंक जाय आनी ऑनलायनूच पे करूंक जाय. ओके, काय अशें भिवपाची गरज ना, कित्याक आमी ऑनलायन पे करता न्ही, पयशे बी वचात बी कितें ती बी धाडटले काय फोटो. स्टार्टींग हांवें चिंतलेलें हांव, कळ्ळें न्ही, हांवें ते ऑनलायन पे केल्ले न्ही, बाबा हें कितें येतलें काय ना, पूण आयले बरें आहा. आनी जे तुमी फोटो फ्रेम्स बी तांकां करपाक लायतले पळय तेज्या वांगडा न्ही तुमकां एक किचन मेळटलें. ओके, जे तुमी कितें फोटो दिला पळय तेजेर तुमकां एक किचनान तुमी फोटो घालतले. पूण म्हाका तेंच्यांनी किचन धाडूंक ना. मागीर हांवें तांकां मेसेज केलें वॉट्सॅपार. हांव तुमकां तेंचो वॉट्सॅप नंबरूय शेअर करता. ओके, हांवें तांकां आमी विचारलें अशें अशें म्हाका किचन कित्याक दिवंक ना. ती म्हणपाक लागली आमी विसरले. सो आतां काय आमी धाडूं शकना, कित्याक ते बेंगळूरच्यान धाकटेशे प्रोडक्ट तेमी कितें धाडटले. सो तो म्हणपाक लागलो नेक्स्ट टायम तूं कितें ऑर्डर करता पळय आमी ताका डिस्कावंट दिता म्हणपाक लागलो. सो आनी काय अशें ऑर्डर करचें ना हांव, आसूं म्हटलें किचन. सो तुमकां फ्रेमा वांगडा किचनूय मेळटलें. ओके, जे तुमी कितें फोटो ताका दिला पळय ते तुमकां किचनान ते फोटो घालून तुमकां दितले. पण क्वॉलिटी एकदम बेस्ट आहा. ओके, आनी बरें कोणाक गिफ्ट बी दिवपाक जाय जाल्यार न्ही हे बेस्ट ऑप्शन आसा. उरले एक लायफ टायम हय का न्ही. आनी वॉलान लावपाक न्ही फाटल्यान तुमकां एक स्टिकर बी मेळटलें. ते स्टिकर तुमी स्टिक करून भिंतीर लावपाचें. अशें न्ही की ड्रील मारूंक जाय अशें कांय ना. ओके, सो तुमी ते चूज करा तुमकां कशें जाय. ओके, मागीर सायज बी सगळें थिकनेस विकनेस तुमी चूज करात. ओके, हांव इंस्टाग्रामार तेंची आयडी आसा OMGS एक्रेलिक. ओके, थंय वचात तुमी आनी ऑर्डर दियात. ओके, आनी हो आसा वॉट्सअप नंबर, तुमी ताका कॉन्टेक्ट करूं शकता. ओके, खूब बरें आहा, म्हाका तर खूबच आवडलें. ओके, म्हणटलें हांव रिप्लायच करना म्हणटलें कमेंट. खूब अशी कमेंट हांवें रिप्लाय करूंक ना. ओके, टायमूच मेळना, बिजी उरता, खबर आहा न्ही. सो आयज संडे कसो गेलो म्हाका कळकूच ना. सकाळीं उठ्ठा हें काम कर तें काम कर, मागीर हेजें आतां एग्जाम आहा न्ही ताका लागून सगळें गडबड जाता. सो ताकाय मातशें घेवन बसूंक जाय न्ही, म्हणून ट्युशनाक वयता, घराय मातशें घेवचें पडटा ताका लागून. ओके, आनी हांव जस्ट थोडेशें नांव रीड करता. खूब तेंप जालां नांव रीड करूंकच ना. तो डेली न्ही एक 5-5 नांव घेतलें. ओके, तो आयज नांव रीड करता. नांव आसा कृष्णा परब, मोहम्मद अकील, एविला फर्नांडीस, कार्मो परेरा, हेंड्रा. ओके, हेंड्रा का हंड्रा खबर ना, HANDRA. ओके, सॉरी इफ हांव रॉंग प्रोनावंस करता जाल्यार सॉरी म्हणटा. लास्ट आसा आयरेनी रॉड्रिगीस. ओके, तो हें नांव आसा. अशें आनी घेतलें हांव नांव डेली. ओके, कोणाचें नांव बी घेवंक ना तें बेजार जायनाका. डेली हांव एक 5 नांव रीड करतलें. ओके, तो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा, शेअर करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करात. सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.